शिक्षण मळावयल्या विकासाच्यो सरकार कितल्योय बडाय मारू माणकुल्या भुरग्यांक खेळपाच्यो साधन सुविधा मेळोवन दिवपाक गोंय शिक्षण खातें अपेशीत आसला। साश्टीतल्या रुमडामळ दवरलेच्या सरकारी शाळेच्या माणकुल्या भुरग्यांक आंब्याच्या मोडक्या खांद्यांचेर खेळपाची पाळी विकासाच्या सरकारान हाडल्या। पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दाखयल्ली विकासाच्या काळांतली शाळा। आता तुम्ही जाणा आसतले इस्कॉल कॉमर्स जातले भुरगीं कशी इस्कॉला येतात, क्लासी येतात, भायर खेळटात ती तुमकां आमी आज दाखयतात। जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे कितली वयली थरां पावला, त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा आसा काय ना म्हूण ती आज आमी तुमकां दाखयतात। आज तुम्ही प्रत्येक प्रायमरी स्कूल जे आसा थंय वसात, भुरग्यां खातीर जे आयटम आसात हे आयटमाचे दुर्दशा जावन गेले कडेन आसा, कळम्यान गेले कडेन आसा, घसरगुंडी जावं झोपाळी जावं हे सगळे पिड्ड्यार जावन गेल्ले कडेन आसात। आनी भुरग्यांक एक जो आम्याचो खांदो मोडले कडेन आसा हेजेर खेळपाची पाळी येयले कडेन आसा। ही लज एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, कित्याक आज लोकांनी सांगले कडेन आसा एका पूर्ण जबाबदार जे आसात हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा म्हणून। कित्याक एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हे झोपाळी जे आसात, हे घसरगुंडी आसा हे सारखे करपाक जाय आसता, पूण आज हे जे डिपार्टमेंट आसा हे फेल जाल्ले आसा। म्हणूनच ह्या ल्हान भुरग्यांक हांगा झाडाचे खांदो मोडल्याचेर खेळों पडटा। जर डिपार्टमेंट जर बरें आसलें जाल्यार ते बरे फॅसिलिटी दिता आसले, ते रिपेर करता आसले, तांकां रिपेर करपाक ना, तांकां त्यांची पडोनूच भुरग्यांची पडोनूच गेलना। ही भुरगीं खंय खंय साकून येतात, ती हांगा खेळटत कशी हे तेणी पळोवपाचें आसा। म्हूण हे खंय तरी ते विसरले कडेन आसा। हेज्या खातीर म्हणटात की ह्या सगळी कामाक ज्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट जबाबदार आसा। शाळेची बिकट अवस्था, तिथं ते खेळण्याचे साहित्य वगैरे लावलेले आहे, ह्याला सर्वस्वी पूर्ण शिक्षण खातं जबाबदार आहे। कारण सरकार प्रत्येक गोष्टी विद्यार्थ्यांना किंवा मुलांचं त्यांचं चांगल्या रीतीनं संवर्धन व्हावं, त्यांच्या चांगल्या रीतीनं डेव्हलपमेंट व्हावं हे त्यांनी ध्येय समजून जे सामान दिलेलं असतं त्याची सुरक्षा अजिबात केली जात नाही, त्यांचं मेंटेनन्स राहत नाही। साधं उदाहरण घ्यायचं झालं, शाळेच्या समोर जे गेट आहे नेहमी उघडच असतं, कोणी भिकारी येतात, कोण हे बसतात, तिथं संडास करतात, मुततात, हे कसलं ही कसली सुरक्षा, हे कसलं देखा ते करतात। दुसरीकडं एक पाठीमागच्या बाजूने एक दरवाजा होता, ते कंपाऊंड ते पूर्ण पॅक करून टाकलेलं आहे। कुणाला पॅक करून विचारलं, जे काही मुलांच्यासाठी सामान दिलेलं असतं त्याचं व्यवस्थित राखण करणं हे त्या खात्याचं काम आहे आणि ते शिक्षण खातं अक्षरशः निजलेलं आहे असं मला दुर्दैवानं म्हणावं लागतं। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।